देवाचे उतर या नियळान तुमकां मोगाचो आनी देवाचे कृपेचो येवकार. आयचे पयले वाचप इसायेस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले घेतला आनी माथेवाचे शुभ वर्तमान. ऐकात तुमच्या उपासाचो ओढ कितें? क्रिस्ता सवय म्हज्या मोगाच्यानो. आयच्या पयल्या वाचपान उपासाची खबर आमी आयकतात. इस्रायल परजा उपास कोत्ताली, पूण हो तांचो उपास देवाक मानतलो काय? देवाक कसलो उपास मानता ते हे आयचे पयले वाचप आमकां सांगता. दुसऱ्यांक त्रास दिवपाचे, चेपून दवरपाचे, सतोवपाचे, दुमाळो दिवपाचे हे सगळे सोडात. दुसऱ्या उतरांनी उपासाच्यो चालीरिती पाळून देवाक मानून वावुरतल्या, पूण दुसरे वाटेन दुसऱ्या सोवे फोटींगपणान आनी अनितीन जियेतल्या जाल्यार ते देवाक बिलकुल मानना. देवाक जाय उपासाचो फळ कसो जिवीत नवसरलें, जिवीत नवें जाल्लें, दुसऱ्यांक आनी अदीक करून ल्हानांक आनी कश्टावतल्यांक पांया तोळा मस्तूंक न्हय, पूण तांचे सोवे दयाळू करण्यो करून देवाचीच दयाळायेन करुण्यांतल्यान तांकां वांटूंक. अशें केल्यार देवूय आपली दया आमचे सोवे दाखयतलो आनी आमच्या गरजांक पावतलो. आमी आयज आमकांच विचारया, आमचो उपास कसलो तो? देवाचे खुशे प्रमाणे आमचो उपास जाता काय? देवाक मानता तसलो उपास जावं आमी कितें करतले? आमकांच आमी प्रश्न करुया. जेजू, म्हाका जाय ते न्हय, गोबर तुका जाय ते सदांच करूंक तूच आमची मत उजवाडाय. आमेन. आमचे बराबर देवाचे उतर तुमी नियाळ्ळे म्हूण देव बरें करूं. आमी पोत्तून मेळोसोर पवित्र राव. जेजू क्रिस्ताचे कृपेन राव. खुशाल राव.